माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवे पळोवयाच्यो हेडलायन्स. रामा काणकोणकराच्या क्रूर हल्ल्या उपरांत 64 वर्सां पिरायेच्या बायलेचे खून प्रकरण आयला उक्ताडार. गोंयांत पाताळ्ळा खवदळ. कायदो आनी सुवेवस्थेचे जाला मोडर. फोंडा नागेशी बांदोडा जंक्शनाचेर अंडरपासाचे काम जावपाचे आसा पुराय, पूण तो उक्तो जावचे पयलीं थळाव्यांनी उक्तायला सुरक्षेचो हुस्को. कोडारच्या जमनी बाबतीत जी म्हायती मुख्यमंत्र्याक सादर केला ती चुकीची. मुख्यमंत्र्यान येवन करची पळोवनी, नाजाल्यार आमकां तरी विचारचे आपोवन कोडारकारांचो मुख्यमंत्र्याक उलो. आणि आता याची कोंकणी खबरो विस्तारान. फोंडा नागेशी बांदोडा जंक्शनाचेर अंडरपास पुराय जावपाचे लागीं आसा आनी रोखडोच येरादारी खातीर उक्तो जातलो असो अदमास आसा, पूण तो उक्ते जावचे पयलीं थळाव्यांनी सुरक्षेचो हुस्को उक्तायला. येरादारीत जावपी अपेक्षीत वाड व्यवस्थापन करपा खातीर ते केटीसी बस स्टँड वाठारांत गरजेच्यो उपाय सोदतात. नागेशी बांदोडा जंक्शनाचेर अंडरपास बेगीनूच सुरू जातलो. सुमार 98% काम पुराय जाला. अधिकाऱ्यांच्या मतान फकत अप्रोच रोडाचे डांबरीकरण उरला. फुडले 1 ते 3 म्हयन्या भितर अंडरपास उक्तो जावपाक शकता अशें भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगला. फोंडा पणजी राष्ट्रीय महामार्गावयली येरादारीची समस्या वाडपाक जायना हो ह्या प्रकल्पाचो हेत आसा. राजेश, तुका दिसता की हो रोड हो आतां अंडरपास आतां फिजिबल आहा असो दिसता? तसो तुमी जर टॅक्निकली पळोवपा वचत जाल्यार फिजिबल ना. कित्याक वयल्यान ज्यो गाडयो येतल्यो, फोंडे साकून ज्यो गाडयो येतल्यो त्यो जेन्ना टर्निंग करतल्यो त्यो टर्न करतना ती गाडी पडपाचे चान्सीस आसा, जावं थंय पलटी जावपाचे चान्सीस आसा. कित्याक तें यू टर्न सामकें शार्प यू टर्न आसा. सो सद्याक तरी टायम बींग जो पर्यंत नवो रोड आसा लोकांनी सगळ्या कडेन हांव मागणी करता की एक कंट्रोल दवरून गाडी चलोवची. जर कशाय कशी गाडी चलयली जाल्यार 100% एक्सिडेंट जातलो. बॅलन्स वचपाचें. आनी लोक जे आतां नागेशी वतले तांकां प्रॉब्लम कितें जातलो? आतां तेणी हांगा जें मार्कींग केलां ऑलमोस्ट 80% मार्कींग आसा आनी जे फुडलें जें मार्कींग आसा तें करपाचें आसा. ते जे डिवायडर आसा फिक्स डिवायडर घालून आसा ते डिवायडर घालून करपाचें ना. ते टेम्पररी जे तेंचे पोल्स येतात ते घालून ते डिवायड करून ते ट्रॅफिक डायवर्ट करतले. आयज आमचो हो अंडरपास चालू जातलो, अवघे 3 म्हयन्यांनी चालू जातलो हें आमी पयलींच नमूद केलां. आनी जो येणाऱ्या काळान हांगा ज्यो डिफिकल्टीज आसा त्यो आमी आतां थोड्यो गजाली थंय उलयल्यात, थोड्यो गजाली हांगाय उलोवपाची गरज आसा. जेन्ना हो अंडरपास चालू जातलो तेन्ना नागेशी मडकय वाठाराचें हें सगळें ट्रॅफिक जावं फोंडेचें कंप्लीट जें गोवन ट्रॅफिक येतलें तें हे रस्त्यान येतलें, हे सर्वीस रस्त्यान. सो सर्वीस रोड हांगा जो सर्वीस रोड आसा तो हांगा नॅरो जाल्लो आसा, तो एक तरी वायंडींग करपाचो. आनी दुसरो जो मेजर इश्यू आसा जो चिरुपड्याचो सर्वीस रोड कनेक्ट जाला, सो हांगा एक रिटर्निंग वॉल घालून रोड वायंडींग करपाची गरज आसा. रोड पळय आसा केटीसी बस स्टँडार दुसरी अश्यो वचपाच्यो भितर केटीसी बस स्टँडार आनी केटीसी स्टँडा वयल्यान बसी परत अश्यो वचपाच्यो परत सर्वीस रोडार वॉल आसा आनी त्या जोरेशन नागेशी वचपाचें खूब रस लागता. आतां हे जर एक्सिडेंट जावपाचे चान्स येता, एक कितें केलां कांय कळना. जी थोडी जमीन ती सायडीर तेंच्यांनी कापून कितें करूं जाय ही कांय केल्ली ना. तेन्ना हांगा फुडें आतां कितें जातलें तें आमी नको स्थानीक लोकांचें. आनी हे वॉल जे आहा ही वॉलूय तशीच पळय भायर काडलेली आसा, कितें तरी चायना वॉल तशी केल्ली आसा मोदी, कांय कळना. गोवा 365 प्रकल्पाच्या प्रगती संबंधीत सायट अभियंत्या कडेन संवाद साधपाचो यत्न केलो आनी हो प्रतिसाद मेळ्ळो. पळयात. अभी ये जो वॉल बनाया है ना वो तो अभी विजिबल नहीं है, तो क्या करेंगे तुम? अच्छा रख के जाएंगे. अच्छा तो तुम्हारा काम ऐसा ही है? हाँ रेक्टिफाई करके जाएगा. रेक्टिफाई करिए वैसा रख के जाएंगे. रेक्टिफाई करके जाएंगे. अभी वो जो काम किया है वो आपको अच्छा लगता है? काम किया सही काम है ये? नहीं अभी जो काम किया ना आपने. आनीक एक म्हत्वाचो मुद्दो म्हळ्यार बस स्टँडाचेर दिसपट्टो कामगार बाजार. दर दिसा सकाळी शेकड्यांनी स्थलांतरीत कामगार हांगा जमतात. हाका लागून अपघाताची भिरांत निर्माण जाता. ते अधिकाऱ्यांक कामगार बाजार सुरक्षीत सुवातेर व्हरपाचो वा स्थलांतरीत करपाचो उलो मारतात. हे लेबर्स सकाळी 7:30 ते अवघे 10 सुद्दां हे लेबर्स हांगा कशे रितीन रस्त्यार रावतात,
हे विजनान तुमी पळयतले एक जर क्लिप घेतला तुमी जाल्यार तुमकां कळटलें आनी हांगा दिसून येतलें की अक्षरशा हांगा सकाळची जात्रा भरता. तांकां कंट्रोल करपी कोण ना. गेल्ले 5 वर्सां आमी तांकां म्हाज्या अंडर हांवें कंट्रोल केले. म्हाका खूब केसी फेस करची पडल्यो, पुलीस स्टेशनार वचपाक पडलें, लोकां कडेन झगडीं जातालीं. सो आमी तांकां एक जागो नमूद करून दिल्लो. ते जाग्यार तांकां आमी थंयच्यान बाबा तुमी वसा हांगसरल्यान म्हणून आमी तांकां थंयच्यान काडले आनी ते आयज हे रस्त्यार येवन हे धिंगणां घालतात. सो एक अत्यंत हे फाल्यां त्रासदायकाची गोश्ट आसा. जर फाल्यां हे फूल ट्रॅफिक जेन्ना हायवे अंडरपास चालू जातलो तेन्ना हे बस स्टँडाचें ट्रॅफिक प्लस ऑल ओवर ट्रॅफिक हे रस्त्यान जेन्ना येतलें तेन्ना हांगा एक तरी चलयतलो रायडर त्रासांक पडटलो नाल्यार हे लेबर्स जे आसा ते खंय तरी जीव हानी जातली. सध्या थळाव्यांनी नव्या अंडरपासाची तोखणाय केल्या, पूण प्रकल्प लोकां खातीर उक्तो करचे पयलीं सुरक्षेक प्राधान्य दिवचे अशें थळाव्यांनी स्पश्टपणान उलो मारला. ह्या अंडरपासाक लागून फोंडा पणजी महामार्गा वयलो प्रवास सुदारपाची शक्यताय आसली तरी केटीसी बस स्टँडाचेर सुरक्षेच्यो मुळाव्यो सुविधा वाडोवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, सुभाशीश गोवेकार आनी सानिका नागवेकर. रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या क्रूर हल्ल्यान राज्य अजूनही धक्को आनी अविश्वासात असतानाच आता गोंयांत आनीक एक 64 वर्सां पिरायेचे बायलेचो खून प्रकरण उक्ताडार आयलो. पयलींच हेतू आनी कारणां विशीं ही काणी उक्ताडार आयल्या. ह्या मनशाचेर सोरो पियोवपाचो आरोप आशिल्लो. मैं वो साइड में रुका था, अमल उधर है ना आगे अंडा वाला का उधर दुकान के पास रुका था. तो मेरे को हमारा फर्स्ट फ्लोर वाला फ़ोन किया कि कोई बेवड़ा है बोल के. मैं भाग के आया तो इधर आया घर में तो मेरा माँ को मारा देता हूँ. बेवड़ा ऊपर चढ़ के मार दिया? हाँ, अंदर था बोलता. पहला नीचे आया था बोलता माँ मेरा. उसका आवाज़ क्या घर वाले को, नीचे घर वाले को. फिर वापस माँ मेरा ऊपर गया तभी उसको मारा लगता हूँ. घर में घुस के मारा? इधर से नीचे से उतर के ऊपर चढ़ा? ऊपर था बोलता लड़का हो, कौन बेवड़ा हो. फोन है पूछा तो तेरे क्यों क्या तो बोला बोलता उसको. बोलने के बाद में अंदर ऊपर गया, अंदर लॉक करके बैठा, अंदर रूम में बैठा, मार के अंदर लॉक करके बैठा, अंदर रूम में बैठा था. माँ मेरा बाहर हॉल में पड़ेला था. चाकू लेके मारा? चाकू से मारा. चाकू गिरेला उधर इधर इधर ये लगा पूरा जमीन पे खून दिख रहा. रामा प्रकरणांत हो हल्लो वैयक्तीक दुस्मानकायेक लागून जालो अशें कथन करपाचो यत्न केलो आनी तोंडार शेण थापिल्ल्यांचें कितें आनी गोंयचो राखणदार म्हण ताचेर केल्ले टिकेचें कितें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोडार IITचो विशय दिसपट्टो वाडत आसा. कोडारच्या जमनी बाबतीन जी म्हायती मुख्यमंत्र्याक सादर केला ती चुकीची आसा. ह्या जमनीचेर उत्पन्न जाता लोकांची पोटां लेगीत ह्याच जमनीचेर भरता. मुख्यमंत्र्यान येवन हांगा पळोवचे नाजाल्यार आमकां तरी आपोवचे अशें गाराणें आतां कोडारच्या इश्कोलाच्या माणकुल्या भुरग्यांनी घातला. कोडार ज्या दिसा सावन प्रस्तावित IIT येवपाचो विशय मुखार आयला तेन्ना सावन कोडारच्या जाणट्या पासून ते नेणट्या मेरेनच्या लोकांची नीत कळोवन दवरल्या. लोकांक आतां रानां, शेतां, गांव, उदका स्त्रोत आनी गांवची संस्कृती काबार जावपाचो भंय निर्माण जाल्ल्यान कोडारच्या जाणट्या सयत आतां तरणाट्यांनी लेगीत मुख्यमंत्र्याक गांवांत येवन पळोवणी करची नाजाल्यार आमकां तरी आपोवचे आनी कोडार गांवच्या बाबतींत जाणा जावन घेवचे असो उलो मारला. आमकां IIT नाका म्हटल्यार आमचो जो गांव आसा तो शेतां भाटांनी, झाडांनी, कुळागरांनी भरलेलो आसा आनी फाल्यां सकाळीं जर हांगा IIT येयली जाल्यार सगळें आमचें गांव आसा तो नश्ट जातलो. शेतां भाटां सगळीं वयतलीं. झाडां आसा ती आमची कट करतले डेवलपमेंटाच्या नांवान आनी आमचे जे हे आसा आमचो तो एनवायरमेंट आसा तो सगळो उरचो ना तसो डिस्ट्रॉय जातलो. त्याच खातीर आमकां हांगासर IIT नाका. CM साहेब श्री प्रमोद सावंत सर तांकां आमच्या जाग्याच्या बद्दल सगळ्या कोणी रिपोर्ट दिला तो रॉंग दिलेलो आसा की हांगा सगळी जी लँड आहा ती अनकल्टिवेटेड बॅरल लँड आसा. बट अशें कांयच ना. हांगा सगळी जी लँड आहा ती सगळी कल्टिवेटेड आहा. सगळी हांगा भाटांनी बेसांनी सगळी सजलेली नटलेली तटलेली आमची लँड आसा. सो तशेंच आमची तेंचे कडेन हंबल रिक्वेस्ट आहा की ती तेंच्यांनी हांगा येवचें आनी ही लँड पळयची नाल्यार आमी स्टुडंट आमी आमच्या स्कुलाच्या सुटी घेवन तेंचे कडेन येवं अशें विचारता तेंकां. तुमी मेळपाक सोदता? हय, ते जर आमकां ती जर हांगा येना जाल्यार आमी तेंचे कडेन वचपाक सुद्दां रेडी आसा. सो अजून पर्यंत तुमकां अपॉयंटमेंट दिवपाचो आसलो. अजून पर्यंत तुमगेले मनशांक जे भोंवता ह्या दिसान तांकां अपॉयंटमेंट दिवना. सो तुमकां ते अपॉयंटमेंट दितलो? सो आमी रिक्वेस्ट केल्या आमकां स्टुडंट म्हणून एज अ स्टुडंट आमी तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमी हांगा येवन पळोवचें नाल्यार आमी तरी थंय येता. तुमकां हांगा टायम इतलोच मेळना जाल्यार आमी तरी थंय येता. कितें सांगपाक सोदता तुमी?
आमची एकूच रिक्वेस्ट आहा की तुमी हांगा येवन पळोवचें आनी हे सगळे आमचे लँड आसा ते कशें आसा ते पळोवचें आनी मागीर तुमचो जो डिसिजन आहा ते मागीर आमकां सांगचें. कोड्डार प्रस्तावित IITक व्हडा प्रमाणात कोड्डारच्या थळाव्यांनी खर विरोध केलो. कोड्डारच्या पुराय गावात उत्पन्न जाता हे थळावे सयत भाजपाच्याच आमदारांनी लेगीत नदरेक हाडले. आता काँग्रेस RGP सयत पुराय गोंयच्या समाज वावुरप्यांनी लेगीत कोड्डारच्या थळाव्यांक पुराय तेंको जाहीर केला. पळयात. लोकांचे जे जगणे आसा ते पासून काबार करून पावले. थंय शेतां वाटा सगळी सोंपयली. आता ती सोंपल्या उपरांत हे आमचे दोंगर, हे आमची रानां ही सोंपोवपाक पावल्या तुमी आयज. पूण एक सांगता, आयज हे लोकांनी 1 म्हयन्यान तुमी आयज हांगा रस्त्यार रावन तुमी पळयलें आयज तुमची परिस्थिती कितें आहा. 1 म्हयनो जर तुमी काम करिनासतना आपले जगणे हे सगळे हेजेर आसलेले तेंचे कश्टकरी समाज हो आयज सगळे हेज्या फाटल्यान लागलेले आसा. आयज ते जे तेंचे उत्पन्न घेवन हे बाजाराक वयतले आनी तेजेरूच तेंचे जगणे असले ते आयज 1 म्हयन्याक तेंकां कोण येयला बाबा तेंच्या घरान जर आमी ते घेवन गेले ना जाल्यार तेंचो फुडलो फुडाकार कसो. आनी जर तर तुमी IIT प्रोजेक्ट तेंच्या हेजेर हाडले पोटा आड हाडलो जाल्यार हेंचे जगणे फुडें कशें. तो DBLन ब्रिज बांदला खबर आहा कुठ्ठाळचो. कितलेशे 1000 कोटीचो प्रोजेक्ट. कितले गोंयकारांक काम मेळ्ळें थंयसर. कितले गोंयकारांक बिझनस मेळ्ळो. अटल सेतू बांदलो. कितले गोंयकारांक बिझनस मेळ्ळो. आतां पर्वरी ब्रिज चालू आहा. कितले गोंयकार थंय कामाक आसा. सरकारान जे भायले प्रोजेक्ट हाडल्यात न्हू कितले गोंयकारांक काम. अरे एक टँकर सादो ते लावंक सोदिना आमच्या गोंयकारांचो. सगळे DL पासिंग ते मरे टँकरांचे. MP पासिंग, महाराष्ट्र पासिंग हे गाडी हाडून चलयल्या मरे. गोंयान गाडये नासलेले फूक पडलेलो. मायनींग बंद जावन कितलेशे गाडये बेकार आसा मरे. ते लोकांचो हे सरकार जर गोंयकारांचो विचार करता जाल्यार मायनींग डिपेंडंटांतले लोक आयज घरा कडेन बेकार आसा. मशिनां बेकार आहा तेंची. ट्रक बेकार आसा. कितें रे लोक बेकार आसा. तेंचो विचार करून ह्या प्रोजेक्टान तेंकां काम कित्याक दिवंक ना हेंच्यांनी. जमीन कुशीरूच उरली. जमीन कुशीरूच उरली. हेंच्यांनी म्हाका एक सांग रे आतां आयज मोपा आमकां भीक कित्याक मागपाक जाय. गोंयकारांक थंय काम दी म्हणून. आयुर्वेदीक कॉलेज येयला तितून भीक कित्याक मागपाक जाय. आमकां काम दी म्हणून. कित्याक रे तुमी सांगतना आमकां तुमी सांगला मरे की काम मेळटलें म्हणून जाल्यार दिया मरे. दॅट इज अ बिग एक्झाम्पल. हे जे तेंच्यांनी आयज गोंयकारांचो जो विश्वासघात केला न्हू हो वचांनी धारगळी आनी पेडणे पळया कसो विश्वासघात केला तो. कितें आनी आयज हो सगळो डिवायड करून आपले हेंच्यांनी साधून घेतलेले आसा आनी लोकांक हे रस्त्यार पळय हाडलेले आसा. कितें मागीर ते कितें म्हणटात ह्या गांवांक कोण सपोर्ट करचो ना. सपोर्ट करचो ना न्हू. आमी सदांच आसतले सपोर्ट करपाक. आमी मेळ्ळी तेच केलां सांगें तेच केलां आनी हांगासरूय तेच करतले. जे प्रोजेक्ट एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करपाक गोंयान येतात कितें ते प्रोजेक्ट आमी हांगासर हाडपाक दिवचे ना. डायरेक्ट सांगता कोणाक कितें म्हणटा तें म्हणून. सरकाराक लास्ट एक वॉर्निंग दिता हे लोकांचे पाशियस पळोवं नाका. जे दिसा लोक भायर सरतले न्हू कितें पिक्चर नेपाळान दाखयला देव बरें करूं. ह्या लोकांक जेन्ना नाका न्ही वयर आयिल्ले ते IIT प्रकल्प नाका मरे. एसेंब्लीन तूं आसा न्ही बस थंय आनी कायदो कर की ह्या लोकांक नाका. आनी असले जेन्ना कुळागरां बरे बरे दोंगर आसा पळय थंयसर आमी हे कसले प्रोजेक्ट हाडूंक दिवचे ना म्हणून. आमदार हांगासरलो ताका एकूच सांगता बाबा हे लोक तुजे तुका वोट मारून तुका लिडर तांच्यांनी केला. तूं स्वता जावंक ना कळ्ळें न्ही. आनी तुजी लिडरशीप जर तुका दवरपाची आसा न्हय ह्या लोकांचे पयलें गाराणें आयक आनी तांची कामां कर. आनी लक्षांत दवरा ह्या हांगासरल्या कोड्डार गांवाच्या लोकां बरोबर सगळे एक्टिविस्ट आसा आनी सगळे गोंयचे लोक येतले. मागीर तेन्ना तूं कितें खबर आहा मरे आमदार म्हणून मागीर उरतो ना. हे लक्षांत दवर. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार. वोट चोरी थांबोवची, मतदार वळेरेंत फेरफार आनी मतदानाचो हक्क बंद करपाची आमी भारतीय नागरीक मागणी करतात. आमची लोकशाय दर एका मताच्या शक्तीचेर आदारिल्ली आसा. काँग्रेसीन पत्रकार परिशदेंत वोट चोरी आड खर निशेध केलो. कितें आहा मरे ZP elections are fought on party lines. Today the Congress party is sensitive. United we stand, divided we fall. It is our role to strengthen our party in all 40 constituencies. In reality, the Congress party has given BLAs across the state of Goa. That means we have our representations there. For the parliamentary elections as well, every booth, and I congratulate the party president, every booth had people there compared to the past. Anik, when the time comes, we ourselves will look at our strengths, where we are strong. We are not selfish. But this is a call that we will take, taking everyone into confidence.
We are here to make sure that we don't divide ourselves. There is no doubt about it. But our party has a strength in all the 40 places. We are strengthening to make sure Goinkar wins. Goinkar has to win. आमी मरे आमका गोय वाचपाक जाय. आमका reality किती खबर आसा. Reality is that the BJP will divide us. They will try to divide all the opposition political parties. Very clear-cut agenda. So, if we divide ourselves, we know the end result. So, this is an acid test or a litmus test. The people are also watching us. We have to think what is in the interest of the state. So, our political party will take a call. तुमकां खबर आसा जेन्ना parliamentary election जालें, all fought together. Then there was Zilla election. And that time it was given to Aam Aadmi Party at that particular time. It was given to parties. Score is 1-1. Score 1-1 asa. So we won together. Agenda is let's not divide ourselves. But whatever is in the interest of the party, I think the party will take a call. Example which we gave, even Madkai, what example we gave, where 128 houses were registered on house number 24B. Similarly, we have found more houses where 150, 110, 130 Sadvik the registered ha. So we are now in detail, we are doing an investigation on that. Tomorrow is the first meeting Election Commission of India has called for this SIR. So all our BLAs for all 40 constituencies are going to represent this meeting on Monday. So let us see what they are coming out with. No, but how would you pick up what's on those yellows? Because yellow has always been... No, so now as per the new notification, yellow has been always an important now as per the new notification, every political party has to register a BLA 2. Now BLA 2 will be a directly link between BLO. So whatever addition, whatever deletion is going to happen, first hand information he has to give it to that respective BLA 2 of every political party. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगेस, गौतमी गावकार आणि अरुण नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. इब्राहिमपूर हांगा दुर्गा पूजन मनोवपाची एक आगळी वेगळी परंपरा आसा आणि ताचीच तयारी नेटान चालू आसा. श्री सातेरी रवळनाथ महादेव पंचायतन, देवस्थान समिती आणि नवरात्रोत्सव मंडळाच्या जोड पालवान नवरात्रोत्सव 2025 22 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मजगती चालू असतलो. या निमतान साबार कार्यावळी जावपाच्यो आसात. हे विशीं आयोजकांनी पत्रकार परिशदेंतल्यान पुराय माहिती दिल्या. पळयात. श्री सातेरी पंचायतन देवस्थानांच्या वतीने या ठिकाणी 2025चा नवरात्रोत्सव अर्थात दुर्गा पूजन उत्सव या मंदिरामध्ये सोमवार दिनांक 22 सप्टेंबर 2025 ते गुरुवार दिनांक 2025 पर्यंत साजरा होणार आहे. या गावाला एक विशिष्ट अशी परंपरा आहे. पूर्वी कावी कलेने समृद्ध झालेलं हे मंदिर, ज्याचा आवाका थोडाफार भक्तगणांना कमी पडू लागला, म्हणून नवीन मंदिराची उभारणी करण्याचा संकल्प केला आणि जवळजवळ 3 कोटीच्या वर खर्च करून प्रशस्त असे मंदिर भक्तगण, ग्रामस्थ, देवस्थान समिती आणि सर्व हितचिंतकांच्या देणगीनुसार संपन्न झालं. या मंदिरामध्ये वर्षभर काही ना काही कार्यक्रम चालतच असतात. एक फुडल्या 2 वर्सांचे आमकां हे रिकॉर्ड काडचो पडटा की जो आपल्या लोक आमच्या गावाचे उत्सवाचे इतर भायले लोक सुद्दां पळय ते आमची देवीक 9 दिसांक 9 साडयो न्हेसयता, कापडां 9 साडयो न्हेसयता पळय. ती आमी 2 वर्सांची फुडल्या एडवान्स आमची देवा इतकी देवीची ह्या की फुडल्या 2-3 वर्सांची नांवां आमकां एडवान्स पयलीं घेवची पडटा की बाबा पयलो दीस हिरवो कलर जावं दुसरो येयलो, दुसरी दीस आनी कसलो कलर, ते आमी 9 दिसांचे अरेंज करून फुडल्या 2 वर्सांची कापडां एडवान्स नांवां आमी अरेंज करून दवरता. अशे तरेन आमचे एक प्रोग्राम फुडल्या 2 वर्सांनी सुद्दां आमकां एक सातेरीच्या देवीच्या हेजे प्रमाणे आमी हे चलयता की फुडल्या 2 वर्सांक सातेरी देवीक बाबा कापडां 9 दिसांक
हो नसेल तो पयल्या दिसा हो दुसऱ्या दिसा तो तिसऱ्या दिसा तो अशे 9 दिसांची आमी 2027 पर्यंत ह्या वेळा पर्यंत आमची नांवां येयल्ली आहा. आमच्याकडे तसं मोठं असं आर्थिक बळ नाही, तरी पण हे सगळं ह्यांच्या मार्फत जे आमची जे गावातली ग्रामस्थ आजूबाजूचे भाविक पुन्हा जे वरिष्ठ सगळे मिळून एक पैसा गोळा करून आम्ही हा कार्यक्रम करतो. आमच्याकडे मोठा असा फंड नाही, तरी पण आमचा कार्यक्रम 9 दिवस अखंड एकदम भरगच्च असतो. तसंच आम्ही आमच्या सत्यमने सांगितल्याप्रमाणे आम्ही देवीला साडी नेत होतो. त्या साडीची आम्ही दर दुसऱ्या दिवशी पाहुणी असते, ती देवीला नेसवलेली साडी आम्ही पाहुणी रूपात मग अर्पण देतो. असा आमचा एकंदरीत कार्यक्रम असतो. आणि प्रेस कॉन्फरन्स घेतला त्याबद्दल आम्ही तुमचे धन्यवाद मानता. आणि सगळ्यांक नवरात्र बरे सुखाचे जावचे, आनंदाचे, बरे आरोग्य मेळपाचे अशें मी देवी कडेन मागता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक. प्रीमियर लीगात मँचेस्टर युनायटेडान ओल्ड ट्रॅफर्डाचेर जाल्ले अशांत मॅचीत चेल्सी आड 2-1 अशी रोमांचक जैत मेळयले. मजगती आनीक एक आव्हानात्मक मॅच जाले उपरांत लिव्हरपूलाचो हंगाम अपराजीत आसा. ओल्ड ट्रॅफर्डान कठीण टॅकल आनी वादग्रस्त घडणुकांनी भरिल्ली हे खर रात आशिल्ली, जंय मँचेस्टर युनायटेडान निर्धारीत चेल्सी पंगडाक 2-1 अशा फरकान हारयलो. ब्रुनो फर्नांडिसान गोल केलो. पयल्या अर्धान युनायटेडा खातीर ताणें 100वो गोल केलो. कॅसेमिरोन युनायटेडाचो दुसरो गोल केलो. हाणें गोल केलो. ह्या खेळांत रेड कार्डा बदली आनी VAR नियाळ आशिल्ले. खास करून कॅसेमिरोक जोडिल्ल्या वेळान दुसरे येल्लो कार्ड मेळ्ळे. चेल्सीन एक म्हत्वाचो धोको निर्माण केलो, पण युनायटेडान आपली आघाडी तिगोवन दवरपाक एस मेळयले. ताका लागून समर्थकांक खूब दिलासो मेळ्ळो. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू. फाटल्या 24 वरांत राज्यात सुकी परिस्थिती उरली. पणजी आनी मुरगांवात चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावले. फुडारात गोंयांतल्या साबार वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. वातावरण आयज चडशे सुके उरले. उत्तर अंदमान दर्या आनी म्यानमार लागसरच्या दर्यादेगे वयले चक्रीवादळ फुडल्या कांय दिसांनी उत्तर वायव्येकडे बंगालच्या उपसागराकडेन वचपाची शक्यताय आसा. तापमान सामान्य परस मातशें चड आसा. आर्द्रतायेचें प्रमाण चड उरिल्ल्यान राज्यभर धुक्याची परिस्थिती निर्माण जाल्या. गोंयांतल्या जायत्या वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडटलो. फुडल्या सप्तकांत अशीच परिस्थिती कायम उरपाची शक्यताय आसा. हवामानाची व्हडली शिटकावणी ना. ह्या सप्तकांत हलको ते मध्यम पावस. सोमारचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.